धाविल्लो आसा जो कॉन्स्टेबल आहा तेणें ताका मदत केल्ली आसा धांवपाक ही केस तुमी कशें कितें पळयतात आनी जो अशें कळटा की जो सिद्दीकी आसा तेणें तो असलो कॉन्स्टेबल ताका 3 CR हे केल्या म्हणून दिस इज अ व्हेरी ऑफर दिल्ली केस इन द स्टेट ऑफ गोवा. अशे कितलेशेच प्रॉपर्टी ह्या भाडकार जे आहात कोण कॅनडा आहा कोण अमेरिका आहा कोण दुसरी कंट्रीनी आहा तेंची प्रॉपर्टी चेंज केल्यो म्हणजे तेंची प्रॉपर्टीची फॉज डॉक्युमेंट्स केले अशी हांव जाणा आमचे लोकलान पासून म्हणजे हिंगासुल्ल्या लोकांनी पासून ते सिद्दीकी हो कोण आनी कोण कोण तांकां यूज करून प्रॉपर्टी आनी कोणाच्या नांवार केली. अशी एक प्रॉपर्टी आहा अंजुना व्हडली 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेची कारवाई आतां चालू आहा. 2 लाख स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी ती चेंज केली. आता कोण सेम ऑपरेशन हेच आहा 1934 34 कितें ओ 44 कितें ते पेपर केले 34 44 म्हज्या लक्षान गेले ते वाजला हांवें त्या आनी 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो सेल डीड दाखयले. नेक्स्ट डे आयज ह्या भाडकारान इकते घेतल्या 1934 नेक्स्ट डे आनीक सेल डीड जाता अशी त्या बुकान आहा म्हणटा तो पूण ती बुकान वचत जाल्यार सेल डीडूच ना. सो अशे खुबश्यो केसी जाल्ल्यो आहा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टी ज्यो आहा ह्यो ट्रान्सफर जाल्ल्यो आहा आनी तेजे उपरांत म्युटेशनां जाल्लीं आहा आनी तेजे उपरांत हे खूब टायम जालो चालू आहा. 2009 चालू आहा ते स्लोली चालू आसले. आतां हे मोठ्या प्रमाणान करून गेले म्हणून हे सगळे लायटाक येयले. 2011 केस जी हांव उलयतां पळय ती तेन्नासून कोणें प्रॉपर्टी पेपर चेंज केले म्युटेशन केले म्युटेशन करून पार्टिशन केले पार्टिशन करून आपल्या दुसऱ्या सोयऱ्याक ट्रान्सफर केली अशी भरपूर सक्सेशन डीड केले. तेजे उपरांत आतां म्हणजे 1934 प्रॉपर्टी तेजे म्युटेशन जाता 2011 आनी तेजे पार्टिशन मागीर जाता आनी बाकीचे सगळे फॉर्मेलिटी मागीर जाता आनी मागीर ते दुसऱ्या फॅमिलीचे मेंबराक ते गिफ्ट दिता ऑर पार्टिशन डीड सायन करता तेंचे मदेकार 4 कुडके करता तेजे अशें भरपूर जाल्ले आहा. सो हे सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता SITक दिवपाची गरज आहा लोकांनी आनी गेट देयर प्रॉपर्टीज बॅक. जे कोणें अशें तेंच्यो प्रॉपर्टी फ्रॉडुलंटली गेल्या त्यो प्रॉपर्टी तेंकां हक जो मालक आहा तेजो जो फॉर्म 14 आदिसून आहा जेंचे कडेन हे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स आहा ऑफ आर्कायव्जांतल्यो ह्यो सगळ्यो येवपाक जाय तेंकां प्रॉपर्टी परत येवपाक जाय. सर ही इन्क्वायरी जायना प्रॉपर्टी कशें जावं शकता. इन्क्वायरी करिनासतना गव्हर्मेंट कोण आसात ऑफिसर SIT CMान घातला न्हू स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन पूण ते खंय जावं शकता. CMान बसयल्ली आहा क्रायम ब्रांचाचो SP तेजो इन्चार्ज आहा आनी तितून कितलेशे PI घातलेले आहा आनी ते चवकशी करीत आहा. दे आर कंटिन्युईंग विथ द इन्व्हेस्टिगेशन आनी अशें हांवें दोग तीग जाणांक हांवेंनूय हेल्प केले तेंची प्रॉपर्टी तेंकां परत मेळपाक. आनी फाटल्या दिसांनी हांवें एसेंब्लीन बसून काडलेलो एक प्रश्न ती आमची पयशेली सोयरी ती तेंची प्रॉपर्टी पासून गायब केली फ्रॉडुलंट सेल डीड सब रेजिस्टरान मेवली. अशेंच न्हू आर्कायव्जान आसले फ्रॉडुलंट सेल डीड सब रेजिस्टरान पासून करून घातली म्हणजे डुप्लिकेट सेल डीड तयार केली घरालागी आनी सब रेजिस्टरान वचून इन्सर्ट केली. मागीर भितरले कोण कोण इनवॉल्व आसता ते सब रेजिस्टरांतलो एकटो कोण इनवॉल्व आसता तितून आर्कायव्जांतलो कोण तरी इनवॉल्व आसता हे सगळे इनवॉल्वमेंटानूच जावप. हे मामलेदारांतलो कोण इनवॉल्व आसता. हांव म्हणना की सगळे ऑफिसर बॅड 80% 80-85% जो तर गुड ऑफिसर्स आहात तितून ते 5-10% खातीर तेंचे नांव डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम जाता. कायद्यान तशें प्रोविजन आसा की परत रिइन्स्टेट आमी करून दिल्या न्यू कायद्यान मॉडिफिकेशन जावं तशें कांय करपाचें काय ना. कॉन्स्टेबल आहा तो ताका सी कॉन्स्टेबलान जे ताका हेल्प केला तेजेर कारवाई जावपाकूच जाय. ताका जे तेजेर केस FIR जी जावपाक जाय ती 100% जातली. the PI must have registered the case on him. FIR must have
been registered on him. He will be arrested. He will be put in the jail. तेका immediately bail काय मेवचो ना तेका, कित्याक तो फरार आहा दुसरो मनीस. सो त्याचे इन्वॉल्वमेंट कितले आहा हे केशीन ते पळोवपाची गरज आहा. इट्स नॉट ओन्ली क्वेश्चन ऑफ 3 crore तेका दिता म्हटला म्हणून, पूण आदी आनीक कसले इन्वॉल्वमेंट तेजे आहा हे केशीन तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आनी तेका 100% इट्स अ केस वेर इट इज सीन ऑन द मोटरसायकल वेर ही वॉज टेकिंग हिम. हेजी क्लियर केस की तो डायरेक्ट इन्वॉल्ड आहा हितून, आनी जेन्ना तो डायरेक्ट इन्वॉल्ड आहा तेका 100% सेंटेन्सूय मेवते पडटले. आतां तो सस्पेंड न्हू, तो डिसमीस जातलो, म्हणजे तेजी प्रोसिजर करपाची गरज आहा. विदाउट प्रोसिजर ही कॅनॉट बी डिसमीस. प्रोसिजर वील बी फॉलोड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस. तो तेंचो हेड आहा, तो प्रोसिजर करतलो. हेडक्वॉर्टर्स जे आहा तेका ते इश्यू करतले ते शो कॉज वाय एक्शन डीम फिट शूड नॉट बी टेकन अगेन्स्ट यू. तेजो रिप्लाय घेतले आनी मागीर तेका इमिडिएट सस्पेन्शन आसतलें. तेका आतां चालू जालें आसतलें सस्पेन्शन. तेजे उपरांत तेका डिसमिसला खातीर तेजो सारको रिपोर्ट करून ते सारके प्रोसिजर करून तेका भायर घालता. आनी आपूण हँड ओवर केलो, सरेंडर केलो पुलिसाक. करतलोच न्हू, कित्याक तो सांपडलो न्हू. तो सजमाल आपूण सांपडचो ना हेल्मेट बीन घालून तेका कोण दिसचो ना म्हणून. तो सांपडलो. वेन ही वॉज गोईंग ही वॉज सीन. His all the cameras have identified him. That is why he has surrendered. And I don't think after surrendering that there is any leniency to this case. There is no leniency. He will be dealt very strictly with. असल्यो केसी खूब